कितें फंक्शन्स आयले की बायलांचो एक मोठो प्रश्न आसता तो म्हणल्यार टू गेट रेडी टू वेअर अ साडी एंड स्पेशली सिल्क साडीचे प्लिटींग एंड स्टफ लायक दॅट. सो आमकां हीच मदत करपाक आमच्या बरोबर आज आसा अंकिता होबळे, अ स्वमिनी हू विल टेल अस टू ड्रेस अप इन अ व्हेरी सिंपल एंड अ व्हेरी युनिक वे. हाय अंकिता. अंकिता, सो जस्ट टेल मी, आतां आमकां बायलांक खंयच्या फंक्शनाक वचूंक पयलीं म्हणजे टायम आसना घरातले सगळे करून वचपाक, आनी तातूंत साडी न्हेसा आनी ती प्लिटींग सारकें जावंक जाय आनी इट शुडंट फॉल. सो इट इज अ बिग क्वेश्चन. सो वॉट सोल्युशन यू हॅव फॉर अस टुडे? त्याच्या खातीर न्ही प्री प्लिटींग आणि बॉक्स फोल्डिंग सारको एक इजी आणि सोपो उपाय असो. फक्त 2 मिनटांनी जाता. तुम्ही जर साडी म्हाका हाडून दिली, हांव प्री प्लीट केली जाल्यार मागीर तुम्ही जस्ट 2 मिनटांनी कशी ती ड्रेप करप ती सुद्दां तुमकां हांव दाखयतलें. म्हळ्यार कशी आसा पळय ती. ओके. सो आमच्या व्ह्युअरांक खातीर आज तूं ही प्लिटींग करून दाखयतलें. हय. ओके. तुजे कोण कस्टमर आसतलो, क्लायंट आसतलो, ताका जस्ट लावन पळोवपाक जाय की तुका तेची लेंथ कितल्या मेरेन जाय ती साडयेची. सो अंकिता, म्हणजे कितलो टायम जालो तुवें हें स्टार्ट केल्यार? ऑलमोस्ट 1 इयर. पूण आतां हांव चड प्रॅक्टीस करता हेची. ओके. सिन्स चड कोण ना आनी सगळ्यांक हेची चडूच गरज आसा म्हणून. ओके. आनी म्हणजे तुका आतां फक्त ब्रायडांच्यो साडी येता काय नॉर्मल कितें फंक्शनाक वचपी तसले लोक आसता? नॉर्मल कोण फंक्शनाक वयता ती सुद्दां हाडून दिता. ब्रायडाची जाल्यार म्हज्या पॅकेजीन इन्क्लूड करता. तांकां हळदीची आनी लग्नाची साडी जी कितें आसा ती हांव फ्री करून दिता. आनी रेंज कशी आसा, म्हणजे हाव मच यू चार्ज टू डू दीस? एक 350 to 400. अंकिता, आतां ही साडी प्लेटिंग जे करता पळय ती कितलो ते भशेन साडी उरता? म्हणजे आतां तुवें प्लीट करून एक पॅक करून दिली जाल्यार मागीर ती यूज करसर तश्योच प्लीट्स उरता? हय, तशी उरता. तुमी तश्योच दवरूं शकता. आनी सपोज आतां कोणाक जाय न्ही प्लिटींग करपाक, जाल्यार ताका स्वता येवन हांगा आपले मेजरमेंट दिवन तशें करचें पडटा काय तूं अदमासानूय करता? एक्चुअली मेजरमेंट इम्पॉर्टंट आसा, पूण आतां संवय जाल्ल्या कारणान हांव डायरेक्ट तेणी सांगल्यार जाता की आपूण कशें आसा, बारीक आसा मोठें आसा. ओके. तेचे हिसपान करूं शकता. अंकिता, तूं आतां हे स्वता करता म्हणजे यू हॅव अ पार्लर आनी तूं तुज्या ब्रायड्सांक किंवा तुज्या कस्टमरांक खातीर करता. सो हेजे तूं वर्कशॉप्स, क्लासीस तशेंय घेता? हय, हांव घेता. ऑलरेडी घेतलेले बी आसा आनी आतां ह्यान फुडें बी आसतल्यो. ओके. आनी तुका रिस्पॉन्स कसो आसा त्या क्लासीसांक? चड बरो मेळटा. खूब बरो मेळटा. सो रिस्पॉन्स तुका बरो आसा ताजो? सो आमच्या बरोबर ही एक आशिल्ली स्वामिनी अंकिता होबळे. तिणें आमकां कितल्या फास्ट साडी प्लिटींग दाखयली. ती साडी अनप्लीट करून तिणें आमकां न्हेसपाकूय दाखयली आनी तिणें एक बरी इम्पॉर्टंट मॅसेज दिला की तुका जाय जाल्यार ती परत पिन अप करून यू कॅन ड्रेस इट अगेन. साहिल मांद्रेकरा बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर.